आजी ये सीरीज अंतु आजी क्लास गेचे एफएसची आमगेले यंग ग्रुप आके हनी नवीन स्पीकर आमगे कार्मिक नाम ಈ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪಡಿಯಾರ್ ಮನು ಆಮೇಲೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನಾನು ಹಿಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ದಾಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪಡಿಯಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲತಾ ಪಡಿಯಾರ್ ಹಂಗೇನೆ ಬರಬಹುದು 1971 ಅಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತೂ तशी 1994 अंतू नेपाळाचे कठमंडू अंतू परम पूज्य श्री भक्ति राघव स्वामी महाराज हंगेले अन्नी शिष्य घेतले सर 1997 अंतू हंगेल मैरेज भगवती देवी दासी हंगेल दत्ता हंकैगे दूवस यमुना मुन्नाम इयत मंगळूर केनरा कॉलेज अंतू सेकंड पी वजितस हनी इस्कॉन मंगळूर टेंपल अंतू 2000 दुकुनु 2012 तई आणि टेंपल प्रेसिडेंट दावनु हंगेल सेव केल्या तशीची 2013 दुकुनु हनी या टेंपलाचे टेंपल मैनेजमेंट काउंसिल हाजे मेंबर दावनु हंगेले सेव करता सची तशीची 2018 दुकुनु हनी मंगळूर आशे श्रीनिवास निगमागम पाठशाला एक गुरुकुल हंगा संस्कृत टीचर दावनु सेव करता सची तशीची हंगेले कृष्ण भावनामृत प्रीचिंग अंतू हन्नी मस्त मस्त कंट्रीज आके विजिट कोन प्रीच केलस यूएई शारजा अबुधाबी रसल खेमा ओमन बहरेन हंग पुरा वचुननी कृष्ण भावनामृत प्रचार केला तशीची मंगळूर अंतू दत्त नवे टेंपल आचे फंड रेसिंग अंतू सेव करता सची आणि काँग्रिगेशनल डिवोटिंग मंगळूर अंतू ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास घेताची तशीची चेरडो वांकई ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास घेताची तशी आमका ये भागवत पुराण कोंकणी ग्रुप अंतू आणि फर्स्ट टाइम आजी वैदिक हीरोइन सीरीज अंतू कौशल्य या विषय री हमको क्लास कोड येतसची हाम हंगेल क्लास एक पटी मंगळूर टेंपल दुकानाशी प्रोग्राम अंत ऐकलस आता आम्ही अशी उलयताना कसं सांगता की उलयताना चंद तर सुकरे गोड सुका उलयले म्हणटाचे मी तशी ताका एक एग्जांपल आमकां मेळची बारीक कष्ट चंद तरांनी गोड उत्तर आमी प्रभुजीले क्लास ऐकले री आमकां ताका रोल मॉडेल मेळटा चंद उत्तर म्हळें कशें जालें आनी गोड उत्तर म्हळें कशें जालें म्हणून आमकां प्रभुजीन आजी उलयतना आमकां कळटा तशी हांव चड वेळ काडना आमी हरे कृष्णा महामंत्र म्हणून प्रेम भक्ति प्रभुजी को स्वागत करूया हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभुजी ओवर टू प्रभुजी हरे कृष्णा प्रभुजी नमस्कार तुमका सनु एक भजन आणि सूर करूया आमका फर्स्ट आमगे लोटा सजी प्रशांत हेगडे प्रभुजी त्यांनी लेक्चर दिवस पर तंगेला भजन सुन प्रभुजी का ये भजन एंड वेलकम करूया या कृति हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराजान विरचित अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम
अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन 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 राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन 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 राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन 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 राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन 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 राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन 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 राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम।
अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रेम भक्ति प्रभु जी, ओवर टू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रेम भक्ति प्रभु जी, स्वागत तुमका। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हाँ उल्लेख ऐकत अस्वा? This is audible? क्लियर है प्रभु जी, क्लियर है सर। Clear as नवा? वही प्रभु जी। Okay. Let us start. आजी अत्यंत शुभ दिवसो इथे मला रे एकादशी माधव तिथी भक्ती जननी जातने पालन कोरी। माधव तिथी म्हणजे एकादशी तिथी का माधव तिथी म्हणतात। अत्यंत पवित्र जावन असेल दिवस असेल पवित्र दिसांचो आज सेरवलेले सकट भक्तांक सर्व भक्तांक या सत्संगांतो हार्दिक स्वागत। आम्ही या कौशल्यालय दिव्य चरित्र वर्णने ऐकूच पुढे परमदेवोत्तम पुरुष श्रीकृष्ण श्रीराम तशीशी व्यास रघुपती आणि शिला प्रभुपादाल चरण कमलांतो प्रणाम करूया। पूर्वजन नेटबैसाची अंजली मुद्रा आणि भक्ती भावना प्रार्थना करायची। मेगे लोटू पूर्वजन संघाची। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यायै प्रियायै केशवास्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद भागवताचे 12 स्कंद नवे 12 स्कंद तशीची 40 स्कंद हाजे वाजित आशिल्लो तातूं दोन्ही प्रार्थना म्हाका भारी वाजूच्याक अत्यंत संतोष जाल्ले, मनाक आनंद मेळ्ळो म्हाका। ते 2 श्लोक तुमगे लागी सांगच्याक इच्छी पावता। म्हण या 2 श्लोकाचे सार सर्वस्व कसं म्हणले, मी देवाला कसं मग्गू का, देवाला आमगेले बेडिका नामे आम्ही कसं याचन करू का। 12 स्कंदांतू 12 अध्याय तंतु मार्कंडेय ऋषी शिवाला प्रार्थना करतस, भवानी शंकर लगी प्रार्थना करतस। मार्कंडेय ऋषी प्रार्थना करता म्हळ्यार तांणी तपस्सु करून देवाल दर्शना मागताची, देवाल शक्तीक, देवाले अनंत माया शक्ती पळोवका, प्रलय पळोवका असेल तांगेले निवेदन आशिल्ले। देवान तांगेली इच्छा पूर्ण करून उपास तांणी तांगेले आश्रमांतू ध्यानमग्न जावन आसताचे। त्या समयारी शिव भवानी शंकर ईश्वर अत्यंत प्रसन्न जावन तांकां मेळूं येताचे। तांकां मेळूं येवन मार्कंडेय ऋषीक अत्यंत संतोष जाता। यो परम वैष्णव जावन आशिल्ले, वैष्णवानां यथा शंभुः। तांगेले दर्शन मेळून मस्त संतोष जाता। तांकां ध्यान, आसन, पाद्य अर्घ्य सकट दिवन तांगेले आतिथ्य करता। शिवाकय मस्त संतोष जाता। तांणी एक उत्तर सांगताची, अयम हि परमो लाभः नृणां साधु समागमः। कितने लायक उत्तर सांगतात। अयम हि परमो लाभः, अयो आज मिगेल जीवन धन्य जाले, श्रेष्ठ मिगेल कितले अहो भाग्य मिगेले। कोण सांगचे? शिवान मार्कंडेय ऋषी पळोवन सांगचे। श्रेष्ठ भक्ताक दोन्ही भक्ताले हांगा संभाषण जाता।
मेगेल भाग्य हाजी अयम ही परमो भाग्य परमो लाभ परम म्हळ्यार श्रेष्ठ लाभ म्हळ्यार अयो मक श्रेष्ठ मक एक निधी मेळ्ळ्या म्हणके कसं नाही नृणाम साधू समागम नृणाम म्हळ्यार मनशांक साधू समागम केन्नाय साधू आमगेल दर्शन मेळत की तांगेल सत्संग मेळत की तेचे आमगेल जिवनांतू अत्यंत श्रेष्ठ जावन आशिल्लो समय तेचे आमकां जिवनांतू श्रेयस मंगळ शुभ दिवचे आमगेल जीवन धन्य जावचे केन्ना आमकां साधू संग मेळटना ते शिव अत्यंत प्रसन्न जावन हे उत्तर सांगताचे आणि शिवजी सांगताची मार्कांडेय ऋषी लागी हांव तुमगेल तपस्या तुमगेल भक्ती तुमगेल निष्ठा हे सक्कड म्हाका पळोवन संतोष जाला मेगेल निमित्त कसं नाही तुम्ही वर निमगियाची तेन्ना मार्कांडेय ऋषी सांगता अयो हांव कसं वर निमगुचे तुमगेल दर्शन जालें मेगेल भाग्य आणि कसं नाही नाका म्हाका श्रेष्ठ एक वैष्णवाल दर्शन जाल्लें पुरा म्हाका मेळ्ळ्या म्हणकेची संसारांत प्रत्येक मेगेले हांव प्राप्त केल्या म्हणकेची म्हाका कसं नाही वर नाका देवा म्हणून सांगता तेन्ना शिवजी आनीकय संतोष जाता तांकां तांगेल्या सुर्येका नांव अशुतोष अत्यंत प्रसन्न जावन आसता तांणी केन्नाय अशुतोष वग्गी प्रसन्न जाताचे एक बिल्वपत्रे श्रद्धेन दिल म्हूण जाल्यार तांणी प्रसन्न जाता आणि श्रद्धेन अभिषेक केल म्हूण अभिषेक प्रिय शिव अभिषेक केल म्हणजे तांणी प्रसन्न जाता इथे म्हणा तांणी वैष्णव श्रेष्ठ तांणी अत्यंत संतुष्ट जालेंची तांणी सांगताची ना तुम्ही एक वर निमगू का एक वर मागू का तुम्ही मस्त वत्ताय करताची मार्कंडेय ऋषी सांगताचे अयो तुम्ही इतली वत्ताय करता जमू ताच्या निमित्त हांव एक वर निमगी तुमगेला तेन्ना सांगताची भारी सुंदर भारी एक भांगरा म्हणके असोच एक श्लोक वो भागवतांत सक्कड कडेन भांगरा म्हणके मुत्तू हवळा रत्न असल्या म्हणके प्रत्येक श्लोक या श्लोकांत तांणी सांगताची तांणी मागची कसा मागताची देवा लागी त्या शिवाला कसा मागता तांणी हे आमकां पुरा एक निर्दर्शन आमकां पुरा एक आदर्श जावन आसा तांणी सांगताची वरमेकं व्रणेथापि पूर्णात् कामाभिकर्षणात् भगवत्यच्युतां भक्तिं तत्परेषु तथा त्वयि कितली सुंदर उत्तर आहे एक वैष्णव अनेक वैष्णवाले कशी उलयताची कसं मागून घेता तुम्ही तांणी सांगताची वरमेकं व्रणेथापि वरम एकं व्रणेत अपि तुम्ही इतली वत्ताय करता समूह ताचे खातीर हांव निमगीता म्हाका निजावन कसं नाही वर नाका म्हळ्यार तुमगे दर्शन जाल्ला म्हाका आनी कसं नाही वर नाका तुम्ही प्राप्त जाल्लेंच म्हाका जाल्यार हांव एक वर तुम्ही सांगिल खातीर एक वर निमगीता वरमेकं व्रणेथापि एक वर निमगीता तेवे तुमगे सांगिल खातीर मात्र कोणाला निमित्त पूर्णात् कामाभिकर्षणात् म्हळ्यार शिवाक गुणगान करतात शिवाल ग्लोरिफिकेशन करताची सांगताची पूर्णात् कामाभिकर्षणात् सक्कड दिवच्या तुम्ही शक्य जेवण आसाची यू आर एबल टू गिव्ह एव्हरीथिंग पूर्णात् कामाभिकर्षणात् आणि तुमकां ह्या संसारांत कसं नाही जावका म्हणना यू हॅव नो डिझायर तुम्ही आत्माभिराम जावन आसाची तुमकां कसं नाही नक्की ह्या संसारांत जाल्यार तुम्ही सर्व दिवच्या शक्य जेवण आसताची मग एकल्या लागी 100 रुपये असल्यार 1000 निमगेले आमकां मेळना कित्याक ताका आसूचे 100 रुपये जाल्यार शिवाक सक्कड दिवचे साध्य आसता ही कॅन गिव्ह एव्हरीथिंग टू अस तुम्ही सक्कड दिवच्या शक्य योग्य जेवण आसताची हांव कसं निमगूच म्हणारी हे उत्तर भारी श्रेष्ठ भगवत्यच्युतां भक्तिं पण कितली सुंदर उल्लो निमगिता तांणी कसं मागणी कसा तांगेले व्हॉट इज डिझायरिंग व्हॉट इज आस्किंग फ्रॉम द लॉर्ड भगवती अच्युतां भक्तिं भगवान षडैश्वर्य पूर्ण जावन आशिल्ले
अच्युताम त्या अच्युता लगी भक्तीम तांगेल भक्ती दियाच मुका मागीर तत्परेषु तथा त्वयि तत्परेषु मला तांगेल भक्ता लागी भक्ती दियाची आणि तथा त्वयि त्वयि म्हणा निमगे तुमगे लागी तुमगेल भक्ती दियाची तांगेल भक्तालय भक्ती दियाची आणि त्या वासुदेव अच्युताल भक्ती दियाची अच्युताल भक्त भक्तजनान श्रेष्ठ कोण वैष्णवानां यथा शंभु तुमगेल भक्ती दियाची तुमगेल चरण कमलांतू तुमगेल सेवा करचे तुमगेल गुणगान करचे तशीची त्या वासुदेवाल कृष्णाल गुणगान करचे म्हाका भक्ती दियाची म्हणून मागून घेताची हांव सांगले म्हणजे हे आमके एक निर्दर्शन एक आदर्श आम्ही देवाला कसं मागू का देवा तुगेल भक्ती दिया तुगेल सेव करचे मन दी देव म्हाका निन्न नामवने नेवुदके यनगे मनवनीडो सदायन्न हृदयदल्ली वासमाडो श्रीहरी मला दास साहित्य सांगता आम्ही देवाला कसं मागू का देवा तुगेल भक्ती दी देवा तुगेल सेव दी देवा तुका केन्नाय हांव विसरू नका अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविंदे भवे भवे मेस्तु भव प्रसादात राज कुलशेखर आळवार मागताची देवा अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविंदे तुगेल चरण कमलांतू विस्मृती येवचे नज अविस्मृती मला केन्नाय स्मरणच का देवा तुगेल चरण कमल केन्नाय विसरू नज द्वादश स्कंदांतू मार्कांडेय ऋषीने मागचे देवाला शिवालय मागचे तशीच चतुर्थ स्कंदांतू कत्वांग रायू राजर्षी रायू कत्वांग राय म्हणजे श्रेष्ठ रायू दोन्ही स्कंदांतूय परीक्षिताक शुकमुनी सांगताची तशी चतुर्थ स्कंदांतूय परीक्षिताक शुकमुनी सांगताची कत्वांग राजान कसं मागले देवा त्या देवतेलागे कसं मागली तांतू ह्या श्लोकान सांगता 45 श्लोक नवम स्कंद सॉरी चतुर्थ स्कंदाने नवम स्कंदांतू कत्वांग राजाला काण येता एक सत्संग आशिल्ले तशी हांव वाजू कळलं नवम स्कंद त्या नवम स्कंद वाजितना ह्या श्लोक भारी म्हाका अत्यंत प्रसन्न जाल्लो ह्या श्लोक वाजून तशी ह्या श्लोक तुमकां सांगू इच्छी पवता तांणी सांगताची देवै कामवरो दत्तो मह्यं त्रिभुवनेश्वरैः न व्रणेतमहं कामं भूतभावन भावनः या कत्वांगन तागेलागी सांगून घेवचे अयो म्हाका पुरा देवान पुरा देवते गणान म्हाका वर निंबूच्या सांगले तांणी सांगताची देवैः कामवरो दत्तो तांणी वर निमगी म्हूण सांगता आसाची कशी शिवानाग मार्कांडेय ऋषी लागी कशी सांगली की तशीची वर निमगियाची तेन्ना हांगा कत्वांग रायू सांगता तागेल मनांतू ताण सांगून घेवची ह्या विचारू तो कसं सांगता काय मह्यम त्रिभुवनेश्वरैः मह्यम म्हळ्यार म्हाका त्रिभुवनेश्वरैः म्हळ्यार ह्या पुरा देवा म्हगेल्या वर निमगी म्हूण सांगता आसाची जाल्यार न व्रण ताई कसं सांगला वरमेकं व्रणेथापि मार्कांडेय ऋषीन तशी सांगले हांगा कत्वांग ऋषी कसं सांगता कत्वांग मुनी नवे राजर्षी कसं सांगता न व्रणे हांव निमगिना कसं नाही हांव कसं नाही वर निमगिना तांगे लागी तमहं कामम तम अहम म्हळ्यार तांकां अहम म्हळ्यार हांव कामम कसं नाही निमगिना हांव कसले निमगू का तांकां हांव कसं नाही निमगिना तांगे लागी इत्याक भूत भावन हांव केन्नाय कृष्णाल भक्तीन असूल निमित्त कृष्ण चेतनारी असूल निमित्त कृष्णाला सवय मनः कृष्ण पदारविंदयोर हांव देवाल ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा मगेल मन केन्नाय कृष्णाल वयर आशिल्ले निमित्त हांव कसला निमगो का म्हाका सक्कड आस मगे लागी हांव पूर्ण सक्कड मेळ्ळें म्हणकेची म्हाका हांव कसं नाही निमगिना देवाला हंगे देवते लागी हांव कसं नाही मगेल याचन दवरना म्हूण सांग म्हळ्यार ह्या दोन्ही श्लोक तुमकां कसले सांगले म्हळ्यार आमगेली याचन कसं आसका सकाळी उठानो सक्कड जन देवाला प्रार्थना करताची
देवा मगताची, देवा आडपडताची, देवा नमस्कार करताची, आम्ही भक्ती करताची. देवाला कसं मग आम्ही ಏನ ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನೀನಿತ್ತ सौभाग्य निबिडवाಗಿದೆ ನನಗೆ. देवा तू दिलेलं सौभाग्य परिपूर्ण जाऊन असं मग एक मात्र मागता हूं तुगे लगी अविस्मृती स्वचरणारविंदे भावे भावे मे भव प्रसादा. तुगेल प्रसादान कितले जन्म येवो तुगेल स्मरण दी देवा, तुगेल भक्ती दी देवा, तुगेल सेव करू म्हाका मन दी देवा, तुगेले नाम घेवच्या म्हाका मन दी देवा, तुगेल सेव करण आनंद जावन आसुका म्हाका, तुगेल सेवेन तू म्हाका आनंद मेळचे. विंगड कसं केल्यार म्हाका आनंद मेळू साध्य ना. तुगेल भक्तीन तू मात्र आनंद आस देवा. ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ. पदुमनाभन पाद भजने सुखवय्या. तुगेल पाद भजन, तुगेल सेव करची मात्र निज सुख म्हाका. हे मात्र हांव मागून घेता देवा. तशी आम्ही देवाला मागू का काही सकाळ. तशी आता मी कौसल्या पार्टावच्या. कौसल्या एक श्रेष्ठ संस्कार पावन गृहस्थ जीवन केलेलं एक श्रेष्ठ आवसू जाऊन संस्कार पावनो म्हणून हांवें तें सांगलें. इथे म्हळ्यार एक स्त्रीनं संस्कार पावचे अत्यंत प्रमुख जावन आसा म्हणून भागवत सांगता, पुराण सांगता, उपनिषद सांगता. इथे म्हळ्यार एक स्त्रीक संस्कार मेळ्ळे म्हणजे जाल्यार तिगेल निमित्त येवचे ते चेडू संस्कारवान जावन येता. म्हटल्यार जायतो वर्ण संकरः. केदन स्त्री दूषित जावन आसतकी, स्त्री पथ भ्रष्ट जातकी. आम्ही प्रथम अध्यायान तू भगवद्गीतान पळयता ते अर्जुन सांगता देवाक. देवाक केदन स्त्री पथ भ्रष्ट जाता, संस्कारहीन जाता, तिगेल निमित्त येवचे चेडूय वर्ण संकर जावन आसता. समाजाक कसं नाही पाहिजे ना तांगेल निमित्त. तशी हांगा सांगता शास्त्र भागवत सांगता एक स्त्री सर्वसंपन्न जावन आसका, तिगेले संस्कारू अत्यंत श्रेष्ठ जावन आसका. तसेच एक वधू घरकड आयली म्हणजे जाल्यार ते वंश वाढून येता. त्या स्त्री निमित्त कसं प्रॉजिनी, कसं संतान मेळता की तिगेल निमित्त वंश वाढता, श्रेष्ठ म्हणा ते कुल अभिवृद्धी जाता. सो साउंड क्लियर ना प्रभुजी. ಭಾವ ಭಾವ ಅಜುಕ್ತ ವಿಚಾರ ಚಿಂತನ ಸಕ್ಕಡಿ ಯೋಚನೆ तिगेल रगत तिगेल कसं की भाव पूर्ण योचने योचे त्याच्या त्याच्यामुळे 9 महिने त्या गर्भात आहार सगळं मिळते त्याच्या. तशी शास्त्र सांगता एक स्त्री नव्हे कन्या वर्डिक जाऊ शकशी पुढे अत्यंत संस्कार जाऊन त्यातून ती कन्या खरी वर्डिक जाऊन खंची घरकडे तिगेल निमित्त अत्यंत श्रेष्ठ वंश वाढू साध्य. हे मस्त गंभीर विषय अर्थ जाता. आय एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस द ग्रॅटिट्यूड ऑफ दिस टॉपिक. कितली गंभीर कितली डीप जाऊन विषय इथे नहीं. हरे कृष्णा प्रभुजी, तुझं वॉइस क्लिअर ना प्रभुजी, लो वॉल्यूम असेल. ऐकत वे प्रभुजी, हा उरलेला ऐकत असला ना लो असेल. आता ऐकत की मला लगेच समजतं. आता ओके त्यामुळे 2 निमिष पुढे उरलेलं तर मस्त लो असेल वॉल्यूम. ओके, तुम्ही उरलेला मग ऐकत ना. आता ऐकत क्या बोलो जय हरे कृष्ण. वै ऐकत ना. आम्ही गरबड सत्संग करतो आशिलो. सत्संग जाली नंतर
त्या लायक एक घराण्याचे माताजी तांगेल्या घरकडे राधाकृष्ण विग्रह आसा आयकून तांकां पूजा करताचे सत्संग जे तरी ती माताजी मेगेल्या सांगू सांगली प्रभूजी अशें अशें आसा आमगेल्या घरकडे मस्त दीस देखून तुम्ही सत्संग करता आसाची जाल्यार हांव एक विशय तुमगेल्या सांगूंक म्हणून इच्छा पावता आसा जाल्यार आजी मेगेल मन बाब्बाना तुमगेल्या सांगूंक कित्याक म्हळ्यार आमगेल घरकडे सकड आसा आमगेल ऐश्वर्य पुरा आसा तांगेल्या घरकडे पुरा जन BMW कार पुरा जण आसा बायले एक कार बामणा एक कार कुत्ता एक कार अत्यंत संपत ऐश्वर्य परिपूर्ण जावन आसा जाल्यार आमगेल घरकडे भक्तीची केवणी जाल्या आनी आमगेल्या माताजी कसं जाल्या तुमी ती आयकून सत्संग आयोजन करता जाल्यार तिने मस्त दोळ्या उदकान सांगले प्रभुजी आमगेले सोना देवा लागीं येईना देवा नमस्कार करची की देवा कुडा येवची की देवा प्रणाम करची की देवाला भजन सांगची की हे सरसकडना ती ना म्हाका हे मस्त बेजार आसा आनी कसं म्हळ्यार एक तीळ ना हाताक कंकण ना पांया एक गेज्जी घालची ना आनी केस केन्नाय सोड आसूं नवे केन्नाय वारा 2-3 दीस भायर खावपा आनी नॉन व्हेज खावपा अशी सकड आसा कसं करचें प्रभुजी मस्त दोळ्या उदक आनी सांगच्या लागली हाका परिहार कशी माये परिहार कशी प्रभुजी तुम्ही कसं सांगताचे कशी संपून वर येते म्हळ्यार वर्डीक जावन हाण जाला आनी नात्र जाल्यांची दोग जाण नात्र आसाची म्हळ्यार त्या वर्डीक जावन सुन्ने दोग जाण चेडू जाल्यांची सांसात दोग जाण चेडू जाल्यांची स्कुला वची चेडू तांकां कसं संस्कार येता जाल्यार सुन्नेका असल संस्कार जाल्यार त्या चेडूंक खंय पावताचे ती माई सांगू लागली माताजी आम्ही आमगेल्या हावसून घरकडे येताना पुरो संस्कार पावन येयले तुळशी दिवो दवरता देवा केन्नाय नित्य पूजा करता 5 दीस आम्ही दूर असू का देवस्थाना वच्चे नवे खंयचेय शुभ कार्याक वचन त्याला सोच आम्ही ते पालन करतो घरकडे येयला अतिथीका छंद कोण पळवता मलगड्या लागी मोगान आदर दिवन पळवता हे आम्ही पुरो शिकिलेंची बामणाला कशी असता चेडूवाला कशी असता आमगेल मलगड्याला कशी असता आम्ही संस्कार घेऊन येयलेची त्याला ते कसं करचें आमगेले हे घरकडे संस्कार वता आसा प्रभुजी कसं करचें हांव सांगलें माताजी आतां आमी संपूर्ण भारी कश्ट आसा इथे म्हळ्यार आतां तीन येवन जाला आतां तिका आमी सडन संस्कार दिवचे म्हळ्यार इट इज व्हेरी डिफिकल्ट जाल्यार तुमी देवाला प्रार्थना कराची आनी तुमगेल संस्कार तुमी कसं पावन येयलेंचे की यू बिकम एन एक्झॅम्पलरी तुम्ही डेली करता वचाची तुमकां पळोवन पळोवन एक दीस कोणी तिगेल परिवर्तन खंडीत येता तुम्ही पालन कराची तुम्ही नित्य दिव दवरचे तुम्ही नित्य देवा पूजा करची नित्य देवा नैवेद्य करची तुम्ही पालन कराची एक दीस खंडित परिवर्तन येता देवाला मागाची केदन तिगेला एक शुद्ध भक्त आल्या नाम साधू समागम सगळे सगळ्या केदन भक्ताला संपर्कात येत की हे परिवर्तन येवचे साध्य आसा तुम्ही काय बेजार करू नकाची तुमगेल भक्ती मुखारसी येता तशी हांव हे उत्तर इत्या सांगले म्हणाली कौशल्य संस्कार पावन येते ती कोणाली हांगा कौशल्य विषय सांगचे जाल्यार भारी सुंदर वर्णन आसा ब्रह्मा हा सृष्टी करता ब्रह्माक देव सांगता तू आनी प्रजा उत्पन्न कर ब्रह्मा संतोष जाता देवाला आदेश स्वीकार करता आदेश स्वीकार करून स्वयंभुव मनु अनुशत रूप ब्रह्मा दोन शरण तगेल देहादुकून एक दोन शरण संताची तुम्ही संतान उत्पत्ती करून प्रजा वडोवपा इथे म्हळ्यार कशी म्हळ्यार एक कंपनी तो 2 जण असताची 10 जण जाताची 100 जण जाताची कंपनी वाढून येता तशीच सगळ्या प्रपंचान जन बरोबर उत्पन्न प्रजा उत्पन्न जावं तशी स्वयंभुवा म्हणून करता
शतरूप करता आणि ताका वृद्धाप्य येता ना स्वयंभू म्हणले अयो हांव मस्त भजन कर न्ही देवा बीत गए दिन भजन विना म्हणजे जीवन अशी केलंय हांव नित्य शुद्ध भक्ती हांव देवा मस्त मोग करनी देवान प्रितीन हांव देवाला सेवा करनी ताजे खातीर दास साहित्य सांगता मुट्टी निन्न भजिसलिल्ला व्यर्थवाई तुझ देवा तुका प्रितीन हांव मोग केलें ना तुगेलें आराधन केलें आमकां पळय कितले समय आसता कितले चंद करून आमी देवाला पूजा करूं येता देवा निवेदी करूं येता देवा चंद करून आमी स्नान करूं येता देवा शृंगार करूं येता देवा लोटो आमी कितले समय आमी दिता की कितले आमगे जीवन श्रेष्ठ जाता कितले प्रितीन आमकां मोग करता की तो आमकां मोग करता कितली प्रितीन आमी तागेली सेवा करता की तो आमगेलें रक्षण करता हे आमकां विश्वास आसता श्रद्धा आसता तशी स्वयंभू म्हणलें काय यो हांव देवाक सेवा करनी म्हणून उपास तपस करून देवा तुगेले भक्ती मेळटा तुगेली प्रीती मेळटा पुरा त्याग करून उत्तान पादक आनी प्रिया व्रत पुरा राज्य अधिपत्य दिवन तो तपस करून तागेले मागशी शतरूप अतिव येता हांव येता तुगेलो निज संस्कार मेळ्ळे एक स्त्री लक्षण धर्म नाही एक पत्नी पती तुमची सहभागी आम्ही त्यांची पूजा करताना लास्ट हरे कृष्ण प्रभुजी मस्त उणीद ऐकतच मधमध्ये ऐकतोय हा आता ऐकता मधमध्ये अपास लो येता अपास करेक्ट येता समथिंग नेटवर्क प्रॉब्लेम मस्त लाऊड उलयता सर आणि गेले स्पीकर मस्त लागी आसा सो आय I डोंट नो think हाऊ टू करेक्ट इट नेटवर्क प्रॉब्लेम आसता प्रभुजी नेटवर्क इश्यू आसा मी काही असलींची वेर वी वेर शतरूप आम्हाला लुटेत के हवा येत ऐकी पण आता क्लियर स्किप लय लाईक ऍक्च्युली तुमगे इतके लायकच की पुराजन इंटरेस्टेड असत थोडे लो वॉइस ऐकल्यार पुराजन लागता की ऐकता ना म्हण प्रभुजी सो ऐकत ना मस्त बेजार जाता असं प्रभूजी ऐक पण ऐक पण म्हणून होय मस्त दुःख जाता असं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ऐकत आता वॉल्यूम असं इज इट ऑडिबल प्रभू लोकेश प्रभू ना प्रभुजी ऑडिबल म्हणजे उल्लेख ऐकत जाल्यार क्लियर ना क्लियर ना मागीर क्लियर ना 10 मिनिट आमगे बॅड सिच्युएशन वी आर इन दिस इज द बेस्ट वी कैन डू हियर ऐकत आहे ओके प्रभुजी तुम्ही कंटिन्यू करा feeble voice ऐसा करते हैं ऐका ना शिला प्रभुपाद की जय ऐकत ना so प्रभुजी तुम्ही इकडे लॉग आउट जाऊन लॉग इन जाल्यार लायक जाता की म्हणलें हांव एक पण लॉग आउट जावचें हां बेटर आता करेक्ट असेल क्लियर एक्चुअली एक पण लॉग आउट जाता मागीर वापस लॉग इन करता पळय एक पण त्या ट्राय करूया आता क्लियर अस प्रभू आता सम ऐकत की आता ऐकत आज समय Okay. करता
Shall we continue? मुखार सुया Yeah, yeah, continue, continue, Prabhuji. Continue, That is the correct. ओके. तो शतरूपा हांव तुमगेल ओटू येता म्हाका आई तुमगेल ओटू येवन भक्ती कोरका देवाल साधन कोरका म्हळ्यार तपो दिव्यम पुत्रका येन सत्वम आमगेल जीवन तपस्या आधारित जावन आसका. ऋषभदेव तांगेल पुरो जन 100 चेडवांतू भरताक सांगता तपो दिव्यम पुत्रका येन सत्वम आमगेल जीवन करू आसूचे तपस्या खातीर जीवन आसूचे देवा प्राप्ती करचे खातीर देवाल संग मेळचे खातीर देवा प्रीती करचे खातीर ताका मोग करचे खातीर आमगेल जीवन आसूचे. तपो दिव्यम पुत्रका येन सत्वम तशी तांणी वचून तपस्या करता काय म्हळ्यार तपस्या उद्देश कसो न्हय तांगेल नांव वाडून येवका अयो भारी व्हड तपस्वी म्हूण त्या नांव घेवच्या खातीर न्हय. आता चतुर्थ स्कंदांतू पृथु महाराज तपस्या करताची भारी व्हड तपस्या करताची म्हळ्यार शक्यांतू सगळे तितले व्हड रायो वत्ता रप्त काय शक्यांतू वैशाखांतू वत्ता रपचे पावसाळींतू पावस रपचे शियांतू उदकांतू हंगताय बुड्डून रापचे तसं तपस्या करता काय. जाल्यार तो सांगता हांवें तपस्या करचे देवाल प्रसन्नते खातीर म्हाका वैराग्य येवका म्हगेलें नांव वाडून येवका म्हाका पुरोजनान होगळसूं का म्हणून तशें न्हय ह्या उद्देशार न्हय. आमी कसं करता आसलो रे ताजे मागशी उद्देश कसो जावन आसका देवा तूं तृप्त जावका तुगेले प्रसन्नते खातीर तुगेले आनंदा खातीर. यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यथ यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम मदर्पणम मकर्पण कोण कराची म्हणून सांगता देव स्पष्ट जावन. तशी दोग जण तपस करताची तपस करून देव प्रसन्न जाता. तुम्ही तपस केला कसा तुम्ही मागताची पळय आता उपास मागचे विषय येयलो देवाला कसा निमगो का आमी आयचे प्रधान विषय कसं म्हळ्यार आमगेले कॅरेक्टर कशें आसूं का विशेष जावन स्त्री रुपारी आनी आमी देवाला कसं मागू का. तेन्ना शतरूपा आनी स्वयंभुवा म्हणून मागताच की देवा तुगेले म्हणके एक चेडू जावका. राजा नाभी आणि मेरुदेवीन अशी मागली काही देवाला देवा तुगेले म्हणके एक चेडू जावका. वसुदेव देवकीन तांणी तपस्या केली की विवाह जातरी वार्डिक जातरी तांणी तपस्या केली की देवा तुगेले म्हणके एक चेडू जावका तुका मोग करका आमी. पण कसले एक भाव भक्ताले देवा प्रीती कोरका देवाला सेव कोरका देवान आनंद रे सुका केन्ना देव आनंद पावतकी आमकां स्वाभाविक जावन आमी आनंद आसूं साध्य आसा हें सत्य तांकां गोत आशिल्लें. तेन्ना देव तथास्तु हांव खंडीत तुमगेले पुत्र जावन येता. तशी देव रामोची तांगेले पुत्र जावन दशरथ पुत्र जावन येता. दशरथ आनी तांणी कशी येताची दशरथ आनी कौसल्या जावन येतात. शतरूपा आनी स्वयंभुवा म्हणून आशिल्ले कौसल्या आनी दशरथ जावन जन्मा येता. तांगेल पूत जावन श्रीराम येता. हे तुमकां प्रसंग इत्या सांगले म्हळ्यार शतरूपाली इच्छा कशी आशिल्ली देवा तुका मोग करका तशी कौसल्याली इच्छा कशी आशिल्ली देवाला सेव करका. शतरूपाल कशी इच्छा कशी आशिल्ली की देवा तुगेले सेव करका. तशी संस्कार पावन जावन ती तन्यत हांगा कौसल्या कशी कोणाक धूव जावन येता तेव्हा एक प्रसंग पुराण सांगता. कसं सांगता म्हळ्यार सुकौशल म्हणून एक रायू आणि अमृतप्रभा म्हणून एक राणी तांगेल धूव जावन येत काही कौसल्या. कौशल देशाचे सुकौशल म्हणून रायू आणि अमृतप्रभा म्हणून राणी तांगेल धूव जावन कोण येता कौसल्या येता. म्हळ्यार खंयचेय एक घरकडे एक जन्म पावक जाल्यार गीता कृष्ण स्पष्ट जावन सांगता लायक घरकडे त्याने जन्म येताची. सुचीनाम श्रीमताम गेहे आम्ही भक्ती कोरनो कसं की एक चढून गेला बा ज्याला देव तांतो कसं नाही नष्ट ना म्हणून सांगता. काय भिवू नकाची तुम्ही लायक घरकडे लायक जन्म वापस मिळता. वापस भक्ती आम्ही खंय सोडला की थंय दुखून मुखार सुनेव येता. म्हणून अर्जुन निमगिता देवा पक्कनी एक भक्ती करून मागीर मुखार सुरू करू जायने सोडली ताणे तागेले गती कसली खंय वता तो
त्या देव सांगता काय भिवच्या ना तंतू सुचीनाम श्रीमताम गे हे योग भ्रष्टो बी जायते पक्कनीचा हिम्मत देरा बन गेला रे जलरी अंत कसं नाही नष्ट ना लायक गरकडे सुचीनाम श्रीमताम गे लायक भक्ती अशील गरकडे संस्कार अशील घरकडे तशी लायक घरकडे जन्म आहेत कौशल्या सो कौशल्याला बापसूल घर आमक कळले कौशल्याला फुडली जन्म आमक कळले कशी कळल्या शतरूपा आणि स्वयंभुवा म्हणून हे कळले आमका आणि कौशल्याला अनेक सुंदर दृष्टांत अनेक रामायण सांगता हे सुंदर वर्णन येता कशी ती रामा जन्म दिता कशी ती गेले विवाह जाता अंतू कसं म्हणारी त्रेतायुगांतू रावण अत्यंत दुरहंकारानं मस्त वाईट काम करू लागत हे काणी ही लीला मस्त हॉड असं संक्षिप्त जाऊन सांगता इथे मला ऑलरेडी 8:22 8:30 आम्ही रबोका रावण मस्त दुरहंकार जाऊन त्यागे जीवन करत असते त्यांना ब्रह्माला वचून सांगता मग कशी मरण येता मग मरण येऊच्या नज्ज त्यांना ब्रह्म सांगता पण मरण येऊच्या नज्ज म्हणून साध्य ना मरण कोणी पाहू का ज्याला तुगेल मरण कशी येत म्हणारी दशरथ आणि कौशल्या तांगेल पूत राम जाऊन येता तागेल निमित्त तुगेल मरण येता त्यांना रावण सांगता ना ते जाऊच्या साध्य ना हा त्या जायनातल्या म्हणके पळयता हांव त्या जायनातल्या म्हणके पळयता म्हण तो अत्यंत दुरहंकारी जाऊन कसं करत काही कशी पण या जाऊच्या नज्जा म्हणून प्रयत्न करत हांगा हेकड कसं जाला कटवांग वंश अंदुकून येयलो आम्ही हांगा कटवांग दीर्घबाहू रघु अज दशरथ राम अशी वंश परंपरा हांगा अज मस्त संतोष रस्ता मिगेल पुत्ताल विवाह दशरथाल विवाह कौशल्या उंटू जाता त्यांना तेच समय नारद मुनी येऊन तागेला आस्थाना येऊन सांगता पण अशी कसं की एक वाईट जावचार असतं दशरथाका रावण येऊन मर्थलो इथे म्हणारी ताका समाचार कळला अशी म्हणून त्यांना अज रायू कशी पण तांका रक्षण करू पडत एक समुद्रांत वरन एक हॉड शिप हडगांतू तांका निपून दवरपाक प्रयत्न करता ज्या रावण कशी पण येऊन ताका कळता रावण येऊन दशरथाका आणि कौशल्याका कशी पण मारका म्हणून तो प्रयत्न करता त्या दोन्ही त्या कसं हडग असकी त्या कुडकी कोण घालता आणि कौशल्या अपहरण करता अपहरण कोरनु एक पेट्टी ಒಂದವರ್ತಕ್ಕೆ एक पेट्टींत घालनु समुद्र ಒಂದವರ್ತಕ್ಕೆ उदकान इथे मला कौशल्या नंदन त्या रामान येवचे तेगेल मगेल मृत्यू तेशी येवचे नव्हे तिगेल तिका हांव अशी अपहरण कोरून दवरता अशी जाल्या निमित्त तो येऊन त्या पेट्टी घालून येऊन आस्थाना येऊन रप्त काही भारी संतोष ब्रह्माला उत्तर सत्य जाय ना ब्रह्माला उत्तर फट्टी कोण दाखयता जलारी विधी कोणाकही राबोवच्या साध्य ना देवाला इच्छा अंतिम त्यांना हेकड कसं जाला त्या दोन्ही त्या हडग कसं की पडताना दशरथ कशी पुणी आश्रय घेऊन देवाला आश्रय घेऊन तो वांचून वर्त काही तो येऊन त्या पेटी सोदित काही असं पेटी सोदून त्या पेटी दुखून कौशल्या काढता भारी संतोष जाता दशरथाक अयो कौशल्या मिळली म्हाका त्यांना तेही नारद मुनी येतात तेही नारद मुनी येऊन तांगेल गंधर्व प्रमाणारी गंधर्व एक शैली तांगेल विवाह संस्कार तेही करतात तेही कोरून वापस ते पेटींत वरतात दोग जण हांगा रावण अत्यंत अहंकारान सांगता अयो हांव अत्यंत आनंद जावन आसा मिगेल कसनय मृत्यू येवचे साध्य ना आनी हांव आनी अमरत्व मेळ्ळें म्हाका त्यांना ब्रह्म येऊन सांगता काही ना तशी जावच्या साध्य ना देवाले इच्छा कोणही उलटा नवे असत्य करू साध्य ना जाल्यार हांव असत्य करता म्हणून सांगता रावण वचून सांगता की ना हांव आतां तिका पेटी घालून दवरलेलो आसा हांव तिका हाडता म्हणून तो पेटी घालून हाडूवत तो पेटी हाडूवत पेटी घेऊन येता पेटी घेऊन येऊन आसताना येऊन पेटी ओपन करून पळयतना दशरथा आणि कौशल्या दोग जणय आसात
तेन्ना अयो हें कसं जाल्लें म्हणून ताका जोर भंय जाता, आश्चर्य जाता. तेन्ना कौसल्य मार वता काय तो कौसल्याला अंत्य करू वता तेन्ना मंडोदरी येवन प्रार्थना करता. ब्रह्म सांगता पळय हें तूं करचें समनाय, हें तुका शोभा दिना, एक स्त्रीक मारची शोभा दिना. मंडोदरी येवन प्रार्थना करता. तेन्ना रावणाला कोप शांत जाता. पण मंडोदरी सांगता एक दीस कशी पण आमी मरचे खंडीत आसा जाल्यार अशी एक स्त्री हत्या करून वायट नाम घेवन मरू नको तूं म्हणून मंडोदरी प्रार्थना करता. मंडोदरी श्रेष्ठ एक चारित्र्य तारा मंडोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम. अहल्या द्रौपदी सीता तारा मंडोदरी म्हणून तिगेलें नाव येता. पुरा स्त्रीन पुरा बायल मनशान सकाळ उठ्ठाना हांगेले उडगास करतात. आमकां चांग चारित्र्य मेळका म्हूण जाल्यार तशी मंडोदरीन प्रार्थना करतना रावण शांत जावन तशी पेटी सोडता काय. त्या पेटी ब्रह्म कसं करता वापास देवतेंक पुरा देवान दिवन त्या देव वापास अयोध्या हाडता काय ती पेटी. थंय जाता रे वापास अजाक राजा अजाक संतोष जाता. संतोष जावन वापास ते विवाह संस्कार चंदायर वापास करता काय. तशी ह्या तीन दृष्टांत आमकां पुराणांत मेळटा. आणि हांगा विशेष जावन कसं म्हणारी अमृतप्रभा आणि शुकौशला तांणी कौसल्याक लायक संस्कार दिता. अत्यंत गुणवान जावन आशिल्ली, अत्यंत सुंदर जावन आशिल्ली, अत्यंत सकल गुणसंपन्न जावन आशिल्ली, लायक चारित्र्य जावन आशिल्ली. तिका तितले संस्कार दिता. इथे म्हणे स्वतः देवान येवका जाल्यार तिगेले संस्कार आसूं का. अत्यंत संस्कार पावन ती वापास श्रेष्ठ जावन आशिल्ले सगळे तीन लोकांचे स्वामी जावन आशिल्ले रामा जन्म दितकय. आणि मस्त सांगू आसा जाल्यार हांगा समय मस्त म्हणे सांगता. हांगा रामायणांतू एक अत्यंत श्रेष्ठ प्रसंग तिगेले येवचे कसं म्हणारी रामा पट्टाभिषेक जायना ते दुसू कैकई लागी कठोर वचन ऐकता राम तो रान्ना वच्चू का आणि भरत राय जाऊ का. राम ओपवता. राम कसं नाही बेजार जायनी जायता मा तितले वे अयो इतली सांगच्या का तुम्ही इतली सकड कसं करू का आशिल्ले वा मा हांव खंडीत वता मा भरतू राय जाऊ का. या देवाला एक ऐश्वर्यांतू षडैश्वर्यांतू एक ऐश्वर्य वैराग्य. देवसंत काही जायता मा तुगेले उत्तर सत्य जावो हांवें लेखता आशिल्लो भरत राय जाऊ का आशिल्लो. तशी तुगेल मन तुगेले उत्तर सत्य जावो हांव रान्ना वता आणि भरतूच राय जावो. आणि आवसूले सांगू वत काय राम तेगेले बध आवसू कौसल्य तर तिगेले सांगू वत काय अमा अशेशी आवसू निमगीत काय अरे तू आजी पट्टाभिषेक जावचे आशिल्लो मू आज तू रेडी जाव का मू. हे रामा तू वग्गी खाव का वग्गी स्नान कोरनु स्नात्वा पीत्वा स्नान कोरनु वग्गी तू कसनेपुणे आहार ग्रहण करी. इथे म्हणे पट्टाभिषेक मस्त ताका मस्त समय घेता तुका जोर भूक जातली पुता. हे देवा तुका भूक जातली तू वग्गी स्नान आनी कोरनु वग्गी खावनु पट्टाभिषेक रेडी जाव का तू. तेन्ना राम छंद सुंदर उत्तर सांगता काय म्हळ्यार रामाला एक गुण कसं म्हळ्यार अनेक गुण आशिल्ले. तो मधुर भाशी आणि प्रथम भाशी तांगे उत्तर म्हळ्यार तितली गोड आणि तितली मोवाळ आणि काय ऐकूंक आवड दिसता आशिल्ली. त्यानंतर तो प्रथम भाशी कोणी उलोवचे पशी फुडें तोच उलयता आशिल्ली काय. आमी कोणाकय म्हणल्यार तो सुरवे उलोवप मागीर हांव उलयता म्हणून तो सुरवे हाय बाय म्हणून मागीर हांव म्हणटा हांव फर्स्ट इनिशिएटेड हांव सेकंड इनिशिएटेड हांव मस्त सिनियर हांव मस्त मलगडो तो सुरवे उलोवप मागीर हांव उलयता. जाल्यार राम तशी न्हय कोणी येवचे पशी फुडें इतले येपा आयलो सुरे तोच उलयता आशिल्लो की रामू उलयता आशिल्लो इतले आयले तुमी कसन विशय तुमगेलो कशे आसा तुमी. देव सुरवे उलयता आशिल्ले ह्या देवान विशेष एक गुण आणि अत्यंत मधुर भाशी तितली चंद मोवाळ उतर उलयताली. ताणे आम्हाला सांगताची आमा मक्का मेगेला अन्नान रान्ना रायकोन दिला रान म्हण आनी व्हड न्हय व्हड रान्नाचे रायकोन दिला म्हाका त्या पदवी दिला म्हाका. आणि भरताक हे अयोध्या राय केला. मागीर अयो ते सम न्हय मू हांव ते आयकना
त्यासम नाही. हांव तुका सांगता, हांव आदेश दिता तुका, तूं रान्ना वच्चा ना देवा. तेन्ना अपास अण्णाना सांगिल्ले तेन्ना राम सांगता की अण्णाने सांगला बाई, जाल्यार मेगेल्या अम्मानय सांगला म्हणून सांगता. हांव सांगना तो, कैकेयीन सांगला मेगेल्या अम्मानय सांगला. तेन्ना कैके कौसल्या विषय कळत कೈ यशस्वी जाल्ला, तिगे मन आवत तिका विषय. भरताक राय जावका, रामान वनवास वचुका. तेन्ना ती कसनय विचलित जायना, तिगे मनांत कसनय दुःख जायना. इथे म्हळ्यार हांव सुरेखा क्लास प्रारंभ करतना तुमकां सांगला, ती संस्कार मेळना येयली. अत्यंत गुणवंत जावन आशिल्ली. ती कसनय विचलित जायना, ती कसनय रिवेंज काडवच ना काही. आता पळय ध्रुव चरित्रेंत आमी पळयताची सुनीता ती कसनय रिवेंज काडू सांगना ध्रुवा लागीं. आमी शास्त्रांत मस्त कडेन पळयताची एक आवसूल निमित्त एक चेडाल जीवन श्रेष्ठ जावचें. एक आवसू निज संस्कार दितले आवसू. आज एकलो श्रेष्ठ इंजिनियर जावन आसा, श्रेष्ठ पॉलिटिशियन जावन आसा, श्रेष्ठ मिलिटरी ऑफिसर जावन आसा, श्रेष्ठ डॉक्टर जावन आसा, ताची मक्षी एक आवसूल त्याग श्रेष्ठ जावन आसता. एक आवसू कारण जावन आसता ताका. हाचे खातीर हांव क्लास प्रारंभ करतना सांगलें, एक उन्नत प्रजा, एक श्रेष्ठ प्रोजिनी, एक वंश संतान मेळक जाल्यार ही आवसूल पात्र अत्यंत प्रमुख जावन आसा. आता पळय तुमी रावणाल जिवनांतू पळयाची. रावणाला आवसू कैकसी ती सांगता काय, ती सुरवेल तिगेल बामणाल सुरवे बायलेल निमित्त तिका ईर्ष्या आशिल्ली, असूया, द्वेष आशिल्ली. ती सम आदेश, सम मार्गदर्शन दिना रावण कुंभकर्णाक. तुम्ही त्या कुबेराल संपत पुरा काडका. सुरवे बायलेल चेडू कुबेर. कुबेराल ऐश्वर्य पुरा घेवका. तागेल्या पशी चड तुम्ही रिच जावका. तागेला ऐश्वर्य म्हाका पळोवचें जायना. आनी निमगे तशें आमी कोणाला भक्ती करका, कोणाला आमी पूजन करका. तुम्ही ब्रह्माल उपासन करका. तेन्ना कैकसीन चांग निर्देशन दिलेले जाल्यार जीवन कशें की विंगड जाता तशें. सुनीतीन चांग निर्देशन दिलें, देवा आमी हे चेडा, हे ध्रुवा आमी देवाला मागुका. सकळांक दितल देव, तागेला मागुया आमी. आनी आमगेल्या पशी कोण वैद व्हड आसा की तांगेलो आदर करुया. आमकां समान जावन कोण आसा की तांगेलो मित्रत्वान आसुया. आनी आमगेल्या पशी थोडे प्रायेन हांवें खंयचेय विशयार उणेपण आसचें पुरो तांगेलो वात्सल्य, तांकां करुणा आमी दाखोवका. म्हूण ती आवसू लायक संस्कार दिता खंय ध्रुवाक. पळय कितले भेद आसा पळय. हे इतिहास सांगता म्हळ्यार अपास हांव सांगता आसा, चेडवाल भविष्य आसूचें एक आवसूल हातांत. आवसू संस्कारवंत जावन आसुवे, ते चेडू संस्कारवान जावन बेळवता. एक उदाहरण दिता हांव तुमकां. तुम्ही मार्केटांतून दूध घेवन येतात, अर्ध लिटर दूध घेवन येतात. हांव सुरवे हाडून फ्रिजांत दवरताचे. अयो दूध वाडीत जाता म्हणून सुरवे हाडून फ्रिजांत दवरताचे. मागीर फ्रिजा मस्त दिशे आसचे न्हय, वग्गी ते हून करता, वग्गी हून करताचे. हून करून वतना गॅसार दवरतना दोग जाणां सांगताचे, वेऱ्या दूध दवरला पळयाची. सिम्मार दवरला. नाल्यार हॉड केला, वग्गी वचून पळोवका कोणें आसूं का थंय मसरेन. आनी दूध वयर येताना पुरो जाण म्हणटा, अयो दूध वयर येयलें म्हणून पुरो जाण ताका रक्षण करूं वताचे. वापस दूध वापस हून केल्यार रात्री वापस हून कोन्न दवरताची. अयो दूध वाडीत जाता, वापस हून कोन्न दवरका, नाल्यार फ्रिजांत दवरका. ते अर्ध लिटर दुधाक आमी मस्त प्रयत्न करून ताका ताची क्वॉलिटी मेंटेन करूं प्रयत्न करताचे. जाल्यार आमगेल्या चेडवांक तितले संस्कार मेळका म्हणून आमी प्रयत्न करताचे ना. आमगेले चेडू डॉक्टर जावका, इंजिनियर जावका, ऑडिटर जावका हें सगळं करताची. जाल्यार तांकां निज संस्कार मेळका म्हणून आमी प्रयत्न करताचे वे ना. हें कोणा हाता आसा, एक आवसूल हातांत आसा. तसल आवसू कौसल्या. तसल एक गुण चरित्रवान जावन आशिल्ली कौसल्या. आता पांडवाल जीवनांत पळयाची. कुंतीन कशी तिका संस्कार दिले. शुकमुनी आनी
सुतपुराणिक हानी सकड होगळसी ताची पुरा भक्तगण पुरा देवते होगळसिता कुंती इत्या म्हणारी तितले कष्ट असूनही तिने संस्कार दिले काही चेडवा पथभ्रष्ट जावच्या केन्नाय सोणी तशी कौशल्या नाही रामा संस्कार दिलो रामा संस्कार दिवची म्हण नाही जाल्यार चेडा संस्कार दित काही देवा ती सांगते की रामा तू वस तुगे मगेल पुरा आशीर्वाद तुगेलो वटस तू वचनातील राबू नका अरे हावसून सांगला हांवे मगेल बामणान सांगला हांवे खंडित वस देवा ती कसं नाही प्रतिरोध करणं ती कसं कसे द्वेष करणं असूया अनसूया अनसूया म्हणा कसं नाही असूय ना ते कसं नाही सुया सुया म्हणारी असूया कसं नाही द्वेष तिगेल मनात ना असं एक कॅरेक्टर आमको पळोवच्या मेळटा शास्त्रांत म्हळ्यार हांगेल निमित्त आमगेल जीवन म्हळ्यार रामायण कसं म्हळ्यार एव्हरी स्टेप आमके एक मार्गदर्शन कशें आसुका एक बापसून आनी पुतान कशें आसुका चेडवान पेरेंट्स आलोट कशें आसुका दोन्ही फ्रेंड्सान कशें आसुका एक सेवक आनी स्वामीन कशें आसुका प्रजान आनी राजान कशें आसुका बायलेन आनी बामणान कशें आसुका भावान कशें आसुका भयणीन कशें आसुका हे सकड आमकां निर्दर्शन इवन अंत्य संस्कार कसले करूका रामायणाचो सकड आमकां पळोवचें आज आमी अंत्य संस्कार करूं कोणें आसनाचे नावे आमगेल पेरेंट्स जाले नावे आमगेल मलगड्याले खंयची ती ताणें गेले ती सामकें आमगेल उडकास व्हरना तसली परिस्थिती जावन गेली हांवें सांगताची बट मग तुमी कराची आमी दुड्ड पेटोवन चडटाची अयो तितली बिजी जाल्ली आमी संस्कार खंय गेला आमगेलो म्हळ्यार रामायण शिकयता प्रत्येक रामूची संस्कार करता खंय केन्ना भरताल तोंडा दुखून आयकत खंय आमगेले बापसून जीवन अंत्य केला म्हणून रामोची पर अंत्यसंस्कार करते खंय जटायूल अंत्यसंस्कार करते खंय देव म्हळ्यार कितली इम्पॉर्टंट हें सकड म्हळ्यार आमगे संस्कार कितले इम्पॉर्टंट हे संस्कार खंय दिकून येवका एक आवसूला निमित्त येवका आय एम कमिंग बॅक टू द सेम पॉइंट अगेन एंड अगेन त्याला आवसूट उडकास करता बामणाला सांगता वयो मलगड्याला ती तेयली मावाल ती तेयली अम्माल ती तेयली अन्नाल ती तेयली म्हळ्यार एक आवसू दोन्ही परिवार अभिवृद्धी करते एक तिगेल घर आणि एक बामणाल घर प्रभुपाद लेक्चरान सांगताचे इफ शी इज हॅव्हिंग गुड संस्कार शी विल डेव्हलप 2 हाऊसेस नवे कुंती महाराणी सांगता दृढम पांडुषु वृष्णीषु दोन्ही वंश उद्धार जावचे साध्य असके एक उत्तम स्त्री निमित्त तशीची हे आमकां निर्दर्शन कौशल्य निर्दर्शन मस्त सांगू आसा जाल्यार समय उणें आसा ऑलरेडी 8:40 हांगा इंडियान आनी केन्नाय अवकाश मेळ्ळ्यार वापस आमी हंत चिंतन करुया हांवें विंगड विशयांत मस्त चिंतन करुया तशी आज हे सत्संग आयोजन केलेले विशेष रूप जावन मुरलीधर चरण प्रभू आणि सखी चरण माताजी आणि लोकेश प्रभूजी आणि विशेष रूप जावन उत्तम नरसिंह प्रभू हांकां सगळ्यांक धन्यवाद तशी जी आज उपस्थित आशिल्ले सकड भक्तांक तुमगेले अमूल्य समय आज तुम्ही भागवत श्रवणाक दिला या समय तुमगेल जीवनात तो क्रेडिट बॅलन्स लागता आमगेल जीवन एंड जाताना क्रेडिट आणि डेबिट बॅलन्स अकाउंट जावका आमगेल त्या अकाउंटान कसं दाखयत की क्रेडिट बॅलन्स दाखयत की म्हळ्यार आयुर हरति वै पुंसाम उद्यन अष्टन्न चयन्न असो तस्यार्थे यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया यत् क्षणो नीत प्रत्येक क्षण देवाल विषयी आम्ही ऐकू का काही आता मी 1 घंटो देवाल विषयी ऐकलींची उत्तम संस्कार कसं म्हणून ऐकलींची एक आवसूल पात्र मी ऐकलींची कौशल्य कशी म्हणून ऐकलींची सुनीताल पात्र कशी म्हणून ऐकलींची आमगेल फाउंडर आचार्य प्रभुपादाल आवसू कितले संस्कार दिता तागेल बापूसू कितले संस्कार दिता अभय चरण डे आणि रजनी कितले संस्कार दिता त्यांनी प्रत्येक भक्ताला कसं मागचे आशिल्ले आमगेल चरण आशीर्वाद दियाची कसा आशीर्वाद दियाची ही शुड बी अ डिवोटी ऑफ राधाराणी भक्त जावका ताणी पण कसं तांगेल मनोभाव व्हॉट ए ग्रेट द हार्ट इज कसं त्यांनी मागताची पळयाची म्हणारी आम्ही हांव लेक्चर प्रारंभ करतना हे प्रवचन प्रारंभ करतना तुम्ही सांगले देवा लागी मालगड्या लागी गुरु लागी आम्ही कसं निमगू का देवा तुगेल भक्ती दी देवा तुगेल नाम आश्रय घेऊ का देवा हेची मिगेल अभिलाषा हेची मिगेल अभिष्ट तुझी मिगेल अभिष्ट जावन आसता
तशी आजी सर्व सकड भक्तांक धन्यवाद. उत्तम नरसिंह प्रभू मागीर लोकेश प्रभू, मुरलीचरण प्रभू, मुरलीधर प्रभू हांगेल घरकड आमी क्लास केला. म्हाका दिसता रसल खैमा आईल तेन्ना एक पंत क्लास केल्यार हुडगा आसूं ते करेक्ट हुडगा आसा की म्हण उगत ना प्रभुजीने कन्फर्म करता आता. तशी सकळा धन्यवाद दिवन हे वाक्पुष्प हे आमी कसं ग्लोरिफिकेशन कसं केला की प्रभुपादल चरणांत अर्पण करता. अशी तुमकां पुरा जना धन्यवाद दिवन आयची क्लासाक विराम दिता. आणि एक लोकेश प्रभून सांगले प्रश्न असल्यार एक दोन प्रश्न घेऊयात म्हणून. कोणाला एकच नाही प्रश्न की लोकेश प्रभू ओवर टू यू प्रभू. हरे कृष्णा प्रभुजी, मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी. तुम्ही काणे बित्तवेर काणे सांगून मस्त आमकां बरा गोत नातील काणे पुराजी सांगून दिलेलं सर. तशी चंद कोण प्रत्येक विषय समेत प्रत्येक सेंटेन्स समेत भारी चंद कोण मन आलाची वेळी सांगून दिलं सर. मस्त थँक्स प्रभुजी. कोणाला कसले क्वेश्चन्स कमेंट्स असो कसले. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभुजी, मस्त मस्त धन्यवाद. मथुरा माताजी कुर्तस्व. प्रभुजी हरे कृष्णा. पळयल्या कळू पुरो मस्त नाव ऐकता पळयल्या कळू पुरो मस्त समय जाला 10 वर्ष. नाही नाही हा जगन्नाथ मंदिर हांगा मंगळूरांतू हांव तुमकां मेळ्ळें. हांव येता आसता. ओके ओके ओके. प्रभुजी ह्या तुम्ही सांगिल्ले करेक्ट संस्कार हे जाल्यार आयची ट्रेंड कशी जाला म्हळ्यार एक चेले चेडू जाली तर जाल्यार तिका चेल्ल्याल म्हणकी इक्वली शिकोवका. तिणे चेल्ल्याल म्हणकी तिणे काम करता. काम केल्यार मात तिका सोयरीक मेळटा अशी नमुन्याचे अन्नामाल थिंकिंग असता. मागीर ती चेली कामा वच तिगे कॅरियर ओरिएंटेड जाता. ना म्हाका वाडीक नाका, ना म्हाका चेडून नाका, ना हा बामणा सांगिल आयकना म्हळ्यार अशी आजी आमची गेलेली सोसायटीन अशी जाला. असल सोसायटी कशी चेंज कोरेत सांगाचे. पळय तिका संस्कार दिवका, तिका डॉक्टर करका, इंजिनियर करका हे सकट समय इट इज व्हेरी गुड. आता पळय कितकी जन मेगेल्या संपर्कांत आसाची तांणी प्रति एकादशी निर्जल करताचे. दे आर सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स. प्रति एकादशी आजी पळय निर्जल एकादशी प्रति जन निर्जल एकादशी उपवास करताची आणि बामणा लोटो संस्कार करून आसाची. देर इन टॉप पोझिशन्स. हे खंय दुखून आयले ते आवसून संस्कार दिवन आयले. सो इट हॅज टू बिगिन फ्रॉम मदर एक्चुअली. ते आवसून सान दुखून तशी चर्च वाडोनच म्हूण जाला रे दॅट इज पॉसिबल. आणि देवाला प्रार्थना करता एक पण 10th स्टँडर्ड नवे कॉलेज यावत तरी मस्त रिपेरी करू जायना. सान दुखून तुम्ही संस्कार दिलावे साध्य पळय डॉक्टर करच्यान तू इंजिनियर करच्यान तू ऑडिटर करच्यान तू कसं नाही चुकी ना. दॅट इज व्हेरी गुड. बट एट द सेम टाइम स्मरिसी बदुकीरो देवा स्मरण कोण वांचू का. देवा प्रधान जावन तुम्ही एक गोल दवन घेऊ का. देवा प्राधान्यते दिवू का. देवा आम्ही विसरूनच हे आम्ही शिक्षण दिवू का. ते काही दुखून येऊ का. चेडूपणा दुखून दिवतास का. तेन्ना प्रल्हाद सांगताची नवे कौमाराताचार्यात प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मनुष्यम जन्मम तदपि अध्रुवमर्थधम. यशमी देवाला मग. हरे कृष्णा माताजी. अरे थँक्यू. जाल्यार शिकचे आमकां मन तांतू टायम ना हांतू टायम ना अशी तशी म्हणून चेडू एस्केप करताची अशी सकड आजी जनरेशन अशी जाताची. हाऊस वाईफ म्हळ्यार इट इज युजलेस या म्हणून तशी लागताची. आयची प्रत्येक सोसायटीन अशी थिंकिंग सूर जाला. ह्या सोसायटी कशी चेंज जाता म्हळ्यार सक्कड घरकड एक हे काणी जाल्या सक्कडाल घरकड कशी समजता म्हळ्यार प्रार्थना करता तुम्ही सांगला म्हणटा आणि कशी कसलेच उपाय ना. एक कसं म्हळ्यार एक आम्ही एक्झॅम्पलरी जावन आसू का एक दॅट इज वन. आणि सेकंड जल्तीतले सणपणांतू आम्ही संस्कार दिवू का. इथे म्हळ्यार आजी कसं म्हळ्यार पेरेंट्स लागीं संस्कार आसना तेजे निमित्त चेडू हा संस्कार मेळना. पेरेंट्सांक रामायण गोतना, पेरेंट्सांक गीता भागवत कसं म्हणून गोतना. मागीर व्हड जाता तांणी सांगताचे अयो आमकां कसं नाही तांणी आदर दिनाची, आमकां कसं नाही तांणी पळयनाची. तेन्ना हू इज एट फॉल्ट. पेरेंट्स आर एट फॉल्ट. तुम्ही सांगला सून
भाई हांव तुका उदाहरण दिलेलं पळय दुधा उदाहरण दूध आम्ही कितले प्रयत्न करता पळय वय अयो दूध वाढ जाता म्हणून चेडू वाढ जाता पण आम्ही चिंतन करता वय ना ना करेक्ट खंडित हरे कृष्णा थैंक कौन यू नव विवाह जातकी कौन वाडीक जावतकी तंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यस हरे कृष्णा थैंक यू प्रभु थैंक यू हरे कृष्णा प्रभुजी थँक यू व्हेरी मच भागवत कथा तुम्ही पुरा जण ऐकल याची महेश प्रभू मुरलीधर चरण प्रभू आणि सखी चरण माताजी आणि उत्तम नरसिंह प्रभू थँक यू व्हेरी मच हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय ग्रंथराज श्रीमद् रामायणम की जय